वर्सांनी माझ्या पुताचे युके वचपाचे जाला तो थंयसर पावलो म्हणटूच तूच ताका राख आनी सांबाळ ताका कांयच वायट जावंक दिवंक नाका दुनिया तूच ताचो सांबाळणार माय त्या पासत तू भिये नाका माय देव आमच्या सांगाताक सदांच आसा हांव ल्हानूच आसतना म्हजो पाय सोंपलो पूण म्हज्या पांयच्या फाटल्यान तुवें म्हाका ल्हानांतलो व्हडलो केलो शिकयलो आनी कांयच लोकांचे रीण काडून तुवें म्हाका लंडनाक वचून दुडू बोल्या माय तुवें म्हजे पासत जायते त्याग केल्या हांव तुका जेरूर फोड दितलो माय बाबा हांवें तुजे पासून व्हडलेशें कांयच करूंक ना फकत एके आवयचो कायदो केला रे म्हज्या पुताक पूण बाबा तूं थंयसर पावलो म्हणटूच हे तुजे मायक विसरचो ना न्हय बाबा माय हे तू कितें उलयता माय तुजें जिवीत जावन आसा ते जोडलेले वाती पोरी जशी ती वात राखण लासून दुसऱ्याक उजवाड दिता पळय तशी माय हांव तुज्या क्वेश्चनाचो फोड तुका जेरूर दितलो माय म्हाका दिसता केमीन आयलो यो बाबा ऐशर तुझी तयारी अजून जाऊक ना अरे बाहेर गाडी रावता तुका अरे बाबा म्हजी सगळी तयारी जालेली आसा जाल्या न्हय चल या आमी चल हाडी तू सगळी चितेच कशी जाल्या कितें जाले तुजो पूत लंडन वेता म्हणून इतली चितेच जाल्या तू बाबा इतलो तेंप पासून म्हजो पूत म्हजे वेगेत आसलो ना आनी कांयच म्हाका सोडून वेता म्हणून म्हजे काळजाक दूख पडटा बाबा माय हांवें तुका सांगला न्हय म्हजे पासत भिये नाका म्हणून म्हजे फाटल्यान म्हजो इश्ट आसा तो तुजो सांबाळ करतलो माय तूं तुजी खबर घेतलो सारकें ऐशर तुजी माय ती खरी मोड हाचे फुडें हांव म्हजीच माय जाले भशेन हांव म्हजो सगळो आदार तिका दितलो केवी तुका चड आनी चड देव बरें करूं केवीन हो तुजो उपकार म्हज्यान केन्नाच विसरोन जावचो ना ऐशर हाका उपकार म्हणना पूण हांवें फकत एका मनीसपणाचो कायदो तुजो पूत वेता न्हय जाल्यार कांयच परवा ना म्हजे लायक घडटा ते परी सगळो आदार हांव तुका दितलो आतां हांस तुवें आंटी कम ऑन स्मायल चल माय म्हजो वचपाचो वेळ जालो म्हाका तुजें बेसांव दी माय बापाचे पुताचे आनी कविता बरो करून वच बाबा बरो करून वच चायना 2 वर्सां जायत आयली हांव ह्या लंडनच्या शारांत आयल्या आनी 1 वर्स जालें हांव तुजें पुताक कितलो तेंप म्हणून आमी अशीच मोगां रावतली म्हजें तर हांगा घर आसा तूं तुजे मायक सांग फाट साकून तूं हांगाच रावतलो म्हणून यू आर रायट माय सिस्टर बरेंच तुज्या चिंतनात शाणेपण आसा तूं कांयच भिये नाका म्हजी माय जें कितें सांगूंक जाय तें हांव सांगता त्यात वचचो ना न्हय नेवर स्वीट हार्ट तुका म्हजे विश्वास ना त्या मोळबार उदेक येयली नोकेत्रां उदेपाची बोल जायी पूण तुजो मोग म्हजे सोबत केन्नाच सांगचो ना शायना तुवें म्हाका सोडलो जाल्यार तूं कितें करतलो हांव पिसो जावन रस्त्यार भोंवतलो पूण हांव तुका पिसो जावंक दिवची ना खरें शायना तूं म्हजो इतलो मोग करता तशें जाल्यार तूं कांयच भियेनाका हांव आयजूच म्हजे मायक फोन करून सांगता हांव हांगासर काजार जाता म्हणून आनी बेगीनूच हांव गोंयांत वचपाची तयारी करता चड वेळ जालो आमी हांगासर रावल्या हांव तुका तुज्या घरा लागीं ड्रॉप करता कम ऑन फोन कोणाचो काय हॅलो हॅलो माय बाबा बाबा माझ्या पुता तो कसा एकदम बरो आसा आनी तुजी भलायकी कशी आसा माय हांव आसा रे बाबा मोरी म्हजी भलायकी बरी आसा तूं म्हज्या पासून हुसके नाका थोडी वा चड ना न्हय तुजो माय हांगासर खूब तोंडी आसा आनी म्हाकाय तोंडी जालेली डॉक्टराक मेळलो हांव सद्याक आसा सुमाराचो जाणाय माय हांव तुका एक खोशेची खबर सांगूंक सोदतां खोशेची खबर आनी कसली रे बाबा बेगीनूच सांग माय म्हजी व्हंकल आसा व्हंकल आसा आनी कितलेंच न्हय माय हांव गोंया केन्ना पावतलो तें म्हज्यान सांगूंक जायना पळय रे बाबा बरें जालें गोंया जाल्यार गोंया बेगीनूच यो बाबा म्हाकाय जाल्यार तुका काजार केलें जाल्यार म्हाकाय आदार मेळटलो जावं सायबा देवाचो आशिर्वाद पडो तुवें म्हाका खरेंच बरी खबर दिली बाबा तूं बरो करून राव
जिवाचो कुयदाद घे. डॉक्टराक मेवून वखदां दिल्या ती सारकी टायमार घे. बरें माय, आणि तूंय तुझ्या जिवाचो बरे भाशेन कुयदाद कर. म्हजे पासत हुसके नाका. केविन येता म्हजी खबर घेवं. वय माय, हांवें फोन केलोलो ताका. हा बरो करून राव बाबा. बरें माय. बरें. आंटी बाबा तू आयलो. यो बस. आंटी आंटी कितें तर आयज सगळीच खुशाल कशी. अरे बाबा बस. खुशालकायेची खबर आसा. खुशालकायेची खबर होय, सांग कितें. होय, आताच म्हाका आमच्या ऐश्वर्याचो फोन आयलोलो. ऐश्वर्याचो होय, फोन होय. जाल्यार कसो आसा न्हय. एकदम बरो आसा आणि खुशालकायेची खबर रे बाबा. खुशालकायेची खबर होय. कसली आंटी. धाकटी बरी वखद आसा. ऐश्वर्याची वकूल आसा. आणि खासदार जावंक सोदता कोण. ओ दॅट्स ग्रेट आंटी. तशें तर एक गणगण आमकां खासदार मेवले. होय. पण बाबा चडूय गुणगुण करून मेवचो ना दिसता म्हाका. लॉकडाऊन आसा होय. न्हय. आणि आता तुवें म्हाका सांगला तो केन्ना पावत ते सांगूंक जायना. केन्ना म्हटल्यार खासदार आसा म्हणटच उमेदीन रोखडोच येवंक जाय ताणें. पण बाबा ह्या दिसांनी लॉकडाऊनाक लागून ह्यो फ्लायटी चलवतात न्हय रे. त्याच पासून सांगतालो तो म्हाका फ्लायट मेवताच येता म्हणून सांगतालो. ओके तशें तर आंटी ताका तिकेट मेवताच ताका येवं दी. पूण ताचे खासदार आमी गोणगोणान करूया. होय बाबा हांव एकदम खुशाल जाली. पूण ताची खबर सोड. तू केन्ना गाजा जाताय. आंटी म्हजी खबर सोड. अरे. आनी जाणा जावं आंटी एक पावट तुजो पूत खासदार जावं म्हणटूच रोखडोच दुसऱ्या दिसा सकाळी उठोनूच हांव खासदार जाता. रेस्पेर घेता जाता ते जावं दी. तुझी सदांच पकड. बस तुका कितें पियोंक हाडटा हांव. बस हा. पियोंक घेवन येता रोखडीच. हॅलो ओ रॉनी हारे खूंय आसा तूं. कितें घरा लागीं पावलो. ओके रोखडोच पावलो. आंटी आयली रे बाबा. आंटी म्हजो इश्ट म्हाका घराशी रावता खंय. हांव रोखडोच येता. अरे तुका तोंड कितें घालूंक येताली ना कितें अर्जंट कितें काम आसा खंय. हांव रोखडोच आयलो आंटी. बरें बरें. वच पूण सुसेगाद वच. बेस्तोच फूर जावन वचो नाका. बरें आंटी. बरे भाशेन वच. शायना तू इतलें दुखी कित्याक. म्हज्यान तुका पळोवंक जायना. ऐश्वर तू म्हज्या वेणींतलो म्हाका सोडून गोंयांत येता म्हणून म्हजें काळीच दुखी जालां. हांव तुजे वेणी एकसरी कशी रावतली. स्वीट हार्ट, त्या पासत तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना. हागो तुज्या मोगा पासत हांव गोंया वचून रोखडोच येतलो. तशें तर तू परत केन्ना येता ती तुजी वाट हांव पळोवन रावतलें. होय तशें जाल्यार म्हजो वेळ जालो. चल आमी या बेगीन. Come on. Come on. Ey, João Pedro. Ai. तू 4 दीस चाल मरे हांव सोदूंक पावता. म्हाका होय कित्याक. अरे आम मरे साद राय तिया हाडपा गेलो अरे. हय तुका डोनेशन मागपा सोदूंक पावता तुका. सांगत मो रागार जायनाका बाबा. सांगत मो रागार जायनाका. कितें जालें हेच्या पयलीं मरे जायत लोकांक डोनेशन दिलां. आतां मरे डोनेशन दिवपा बंद केलां. फोन केले फोन केले. तू डोनेशन दित म्हणून तू सोदूंक पावता मरे. अरे कित सांगोच तुका. तू झाडा मरे मुगे पोसा राखलो म्हणून. आनी मुगेलो पोसा इतलो झोरयान चलतालो. केसोले गिराक जाताले. केसो जाताले. तू झाड मरे बादसाकी व्हड बिल्डिंग आहा ती वयती. ते बिल्डिंग सगलो कोकण्या लोक भाड्यान रावतालो. आनी ते सगळे गिराक मरे मुगे पोसरे पडले. पडले केसो गिराक रे. लोक येताली मरे आनी सामान वताले आनी मुको जाताली सोपा हा का म्हूण. मागीर हांव तांकां सांगतालो सोप ना म्हूण. मागीर आनी दुसरो लोक येता मरे आनी मुको येतालो सामान घेताय मरे येताय तुका सोपा हा का म्हूण. तांकां सांगतालो सोप ना म्हूण. येयलो गिराक मुको येता सोपा 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 हा का म्हूण. मागीर तांकां सांगलें सोप ना म्हूण. हाजी मरे म्हाका पड्या सोपा बरो दी माळा ना म्हूण. सगळीं मागताय न्हय. हांवें उगूत केलें ना. 15 चिकन हाडी. 15 चिकन 150 मेग गायल्यो आनी बरो ठाट केलो. मागीर पोसार उगत केलो. वय बादसाकी बिल्डिंगे वयर भाड्यान राव नाय ती देंवन येताय पोसार सामान गेल मरे. पंचार पाला पयली कितें सोपा हा का म्हूण. तूं म्हळ्यार वय चिकन सोपा म्हण.
येसो नाक मुळपा लागली माझ्या आणि तो मोबाईल येईल मरे आणि सामान गेल रे गेला ती विचार पाला सोपा हा का मोठ माझी काय मुळे चिकन सोपा होय येसो नाक मुळपा लागली अरे गेलो ले की रात को याचा सोपा हा का मोठ मग एक सांगता चिकन सोपा हा मोठ माझ्या सो नाक मुळे अरे नाक माझी कोळे चिकन सोपा डिमांड ना मोठो ना सोपा डिमांड हा मोठ होय 7,000 एक बरोबर बोकडो गेलो होय आणि तो विल्टन ना होय विल्टन नुयेचो होय एक सांगेला माक माश बोकड्या काटून दिरे म्हणून दिलो 1,000 ते खारी केले 1,000 गेल रे 8,000 चे पण 8,000 मोड 7,000 बोकडो होय 1,000 ते दिला 1,000 ते दिला टोटल 8,000 झाले भाई माझे मोरे ओढतो पांगायलो मोरे गायलो आणि 200 मॅक गायलो 200 मॅक 200 गायलो अरे बर डा केलं मोरे केलो दुसऱ्याचे येतो लोक होय पोसार उगोत केलो पोसार उगोत कुणा काय होय अरे बादशा काय बिल्डिंग बाहेर राव नाही होय ती देव येईली होय एकली बाहेर मुळपा लागली एक पुसवाती पोटी एक दुधा पाकिटी आणि एक बिस्किटी पोटी मुळपा लागली आणि मग विचार पा लागली तुको सोपा हा का मुळपा लागली आहा आय मुळे होय चिकन सोपा हा ने मोठो ना सो नाक मुळपा लागली होय सामान गेल्याने गेले सोप नाक मुळपा लागली आणि एक गिरा केले होय तेम सामान केले मोरे आणि मुको विचार पा लागली सोपा हा का म्हण आय मुळे होय चिकन सोपा आणि मटन सोपा त्यासो नाक मुळपा लागले अरे गेलो लेंगी राख मोरे सोपा का मुको विचारता माव देख सांगतो चिकन सोपा आणि मटन सोपा त्यासो नाक मुळपा तो नाही मोरे अरे हाव क्या ती कोंकणी बादशाह के सोगली भाड्या रावताय ती होय तेंक व्हेजिटेबल सोप जाय आल्लो व्हेजिटेबल होय तुझी माझे मोळे व्हेजिटेबल सोप जायते का अरे ती मुको विचारताली तुको सोपा का म्हण व्हेजिटेबल सोप रे बाबा अरे ती मुकोडे साबाव मागताली मुस्ता आता माग खबर हा साबा सोप मुठाय म्हणून आणि हांव सोद मोनो पिताय तो सोप म्हणून साबा सोप मुठाई तू खबर ना साबा सोप मुठाय म्हणून तुई सांगितलं मग म्हाका कळनु सगळी आवडी हाय त्या माग मेटाय मरे अरे कितुला धीस पेच केलं मरे कितुला धीस पेच केलं टोटल लॉस मरे अरे काय रागार देना का डोनेशन मेळपा ना का मेळपा ना बरं एक काम करूया आम दोघं बिझनेस करूया सॉरी म्हाका सांग लॉकडाऊन काय ना मरे काम होय आय चोईल त्या प्रमाणे मरे होय आय चोईल त्या प्रमाणे ते उशी रोज नाही ते बिझनेस मरे एकदम बरं चलता बरं चलता होय त्या मरे दिसा मरे 4-5 काही नको काढे समज मोठू आम्ही तो दोन स्टार्ट केलो होय एक 4,000 येले 2,000 तुका 2,000 माका पार्टनरशिप होय 2,000 तुका 2,000 माका त्या बी तू कोरिया मरे एक सांग रे होय मेशीन नाका मेशीन होय अरे मेशीना लागो तू भिना का होय मुके पाय केले मेशीना शिवपाचे मुकेलो पाय बोल बरो फामट टेलर सारको त्या मेशीना ते यूज करूया आम्ही ते मेशिनाचे तुगे रोज येता रे होय तुगे शिवपायला तेजे येना जाल्यार मुको वॉशिंग मशीन हा मरे वॉशिंग खबर मशीन ती खबर कोण मी हाय रे उशी कोणी आला कोण जाय मरे तू अरे आमगे हाटल्यानो 4-5 कोणी आडे हाय जायती होय ते कोण जालोय जायत कोण जालो ते कातून घालपाक मिस्टा एक कोण आण सोडा तुझ्या बर काम तुझ्या बर काम तुझे हे कोणता येपानो काम मागीर मुको कामा सोय केसो देते तू चयल्या ही घेवपाची होय आणि शेताय तितल्या घेवपाची बरें डॅरिंग करपाची सुरी गेलो होय आणि पयशे बी घेवपाचे सुरी दाखोवपाचे आणि लवणाको पयशे घेवपाचे आणि सुरी घेतलो दाखयल्या लोक सुरी येतली अरे लोक दिता आमगे पायने सुरगे कितू डॅरिंग गेल ते खबर आहा तुका होय फेस्ट बी जाय नाही होय फेस्ता 2 दिसाय म्हणजे आमगे पाय सुरगे न्हय जालो डॅरिंग करता आणि कितू पयशे घेना जालो कित सांगत रे मागीर आमगे फेस्ट कितें गणगण आणि फेस्ट मध्ये चिकन म्हणाका मटन म्हणाका हळ सोर म्हणाका गॅस चले फेस्ट सारखे होय गाजयता आमी तुगे पाय सुरू लोकांना दाखवून लोकांगे पयशे भायर काढालो आटा तू मोरात टेस्ट कोताले लोकांक कुसता तू म्हाका सोबयताले जालेची हे कोणाक तू काय वेस्ट कोणाका हे तू कोण लोक बरें डेरिंग करे रोकडो हांव इथे लिपोता आनी तुका कळटा कितले मरे ते हांव बियोत हांव तुका ओके डेरिंग करूया हातीन दाखोवया ना पडे ए बाबा ए सूर्य पोडांग घातलो
एक जाप कणाका बाबा बाबा म्हणाका तुझे बोर्ड सांग की तू पैसे काय दिले मुको डॅशको ना कित कोणाका तुझे बोर्ड सांग की तू पैसे दे सोरपुड बुडबुड असल्या दे हाडे काय ना मरे बाप काय ना आहे ना ओ छोटा भीम कोण तो चॅडम गेलो ओ छाट तू गेलो पुश ते बिगिन पैसे नाही मरे काय नाही मरे काय नाही जरा एक सांग तुम होत आहे आम कारभार कामा येताले कारवार काम होत आहे चॅडानी हा काही कारभार येताले आणि एको काम जातात जात म्हणते हा? छोटा पॅकेट बडा धमाका म्हणते स्वतः अच्छा बरं एक सांगू तुम्ही किती पगार आहात देख पैसे माका दर एक समान काम आम गेले होय आम काम कोताय तू इंगा राव हम एक समान काम कोताय पैसा टाय तू कधी ताय तू इंगा राव आईंगारा पाटी इंगा राव पाटी तुम एक समोर होय, बोलून एक कारभार समोर. काम करतले होय. आणि पोषण माय मुको देते शिव वालोर हे बुरग्या वालोर बुरग्या मोठ्या तुमच्या सोजा पास आहे एक समोर तुमची काम करतले माय पोषण मुको देतले वालोर बॉस बॉस आहे आईंगारा सोजा पास आहे आता कारभार होईता काम करपाक एक समोर होई ते काम करतले आणि त्या कामा पोषण माय मुझ ओढाची घातले मुको देतले हो होईन गेलो आम गेलो इलो केसो डेरिंग केल रे केसो डेरिंग केला मेळा किती मेळा हाय किती मेळा जगाय काही बरी हाय भिवले ना शेंगे आता पाय कळ कोण केसरी पहिलं मरे तू सांगला मरे सूर्य बेताय सांगला मरे तुका केसो भिवले किती मेळा किती मेळा ओय किती मेळे ओय. तो माग सांगता त्याच्या केड्या होई 500 आणि त्या होई 1000 एक दिवस झाले तू जा किती झाली एक सोमना 9000 झाले 9000 जोडे 9000 दोन मिनिटं मी तो 9000 जोडे आणि तो गोत किती बिडे गोता हा? 4000 दिम गेले ते येऊ पाजाय नाही रे कोण 9000 जोडे मरे 9000 मधी मरे 4500 ते येऊ पाजाय नाही रे ते किती जाय रे तुका आणि ते माग सांगितला कारभार कामा होईताय होई होय होय एक समोर कामा होईताय कामा. होय ते काम काबार एक समोर काम काबार कोण होय माझ्या पैसा घेऊन मजबूर येतले आणि ते सोमन गो काम कोण येऊ पासवा मिंगा रावपाचे माझे आम काय काम कोण आहे आय त्या पैसे आमक मेटाय झाल्या रे एक समोर कित्याक मुइन मोदी कोई गारावा जाता घायशी बेरी आंटी तुवें तुझ्या पुताक लागून त्रास खाल्ल्यात ते पुरो कित्याक तुवें ताणी तुका सांगला न्हय आपली वकोल आसा म्हणून आता तुवें भिवपाची कांयच गरज ना आता तूं आयलो म्हणटूच रोखडोच खासदार जातालो आनी तुका ह्या घरांत एक आधार हाडटलो तुवें भिवपाची कांयच गरज ना आंटी होय बाबा तुवें सांगला तातूंत जायते स्वत आसा म्हजी सून घरांत आयली म्हणटोच म्हाका सुसेग जाता पूण हो खंय पावलो काय मनशा इतलो वेळ जालो अजूनय येवंक आंटी थोडी हुस्के काडपाची गरज ना येतलो तो पुढे ताचो फ्लायट लेट जाला आसतलो होय जायत घडये ह्या दिसांनी फ्लायट डिले जातात म्हणटात न्हय जाला आसतो बाबा तूं बसा आनी चुलीर सूप दवरलेलो आसलो मातशें पळोवन येता. ओ चेडो आयलो म्हणटूच ताका गरम गरम सूप दिवं गुड एशेर तू आयलो हांव आयलो तूं कसो आसा हांव एकदम बरो आसा तू जाणाय तुजी माय कितली हुस्केन आसा ती होय माय बाबा माय तू कशी आसा हांव एकदम बरी आसा रे म्हजे पुता तूं कसो आसा बाबा हांव एकदम बरो आसा माय बाबा कितलो वेळ जालो तुका हुस्केताली माय म्हजो फ्लायट डिले जालो आ बस बाबा बस 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 इतलो घामेला तो पळय चल तोंडार उदीक घाल आनी मातशें फ्रेश जाव त्या उपरांत हांव तुका नांव उदीक घालता ओके चल, केविन चल. हांव रोखडोच आयलो आयकली आता खुशाल जाली न्हय तू होय बाबा आता म्हजो पूत घरा आयलो म्हणटोच म्हजो जीव सामकोच सुसेगाद जालो की आनी के आता विचार खासदार केन्ना जाता ते येता तुयच आसा न्हय बाबा विचारूया सुसेगाद आता आमकां भिवपाची कसलीच गरज ना म्हजो धीर आनी कांतार घरा आयलो बाबा बस हा हांव तुका उदक घालता नावन फ्रेश जालो म्हणटोच हांव तुका सूप घालता दोगांयकूय ऐश्वर तू आनी बरो मरे म्हाका इतले फावटी फोन केला पूण गर्लफ्रेंड आसा म्हणून फकत मायक सांगला म्हाका सांगले जाताले पियेलो हांव लायन मारीत पडून अरे तशें कांयच ना हांव तुका येवन सांगतालो म्हणून आसलो मागीर खाजा केन्ना दवरता पळोवया जाता तितले बेगीन जावं जाता तितले बेगीन आमी गोड कोणाक बाबा चल
हांवें तुका ओडीक घातला नांवान प्रेसा उपरांत सुटली चल केवीन हांव रोकडोच आयलो बाबा म्हजें एक धाकटुलें काम करतलो कित्याक तुका हांवें केन्ना ना म्हणला बाबा म्हज्या पुताचे आसात मास सारकेच फेवरेट ओ. मातशें वचोन तेजे थोडे मास घेवन येतलो हे पयशे आनीक 2 किलो मास घेवन यो आनी आयज हांगाच जेवंक राव शुअर ते आनी सावल जाय ती बरें ती रोकडोच येयलो रोखडोच घेवन ये बाबा एकटोच बसप कितें चिंता आयज 1 म्हयनो जायत आयलो तूं आयल्यार पूण तूं म्हाका सिंदीर कसो दिसता कितें जालां बाबा कांयच न्हय माय कांयच जावंक ना बाबा तूं म्हाका सांगतालो न्हय तुजी व्हंकल आसा म्हणून जाल्यार तें खंयचें बाबा माय म्हजी व्हंकल गोंयची पूण ती हांगासर रावना ते लंडनाकूच रावता कित्याक गोंयांत ताचो कोणूच ना देखून आनीक माय म्हजे व्हंकलेक आपलो गोंयांत कोणूच ना म्हणटूच ताका चड खोशी थंयसरूच काजार जावं देखून माय हांवेंनूय चिंतलां ताचीच खोशी करूं म्हणजे लंडनाक काजार जावं बाबा थंयसर काजार जाताय रे बाबा हांगा आमचें घर आसा हें घर जाल्यार तुजेंच हांगासर तुमच्यान सुसेगाद रावंक जाता न्हय बाबा सुसेगाद रावंक जाता आनीक असल्या घरांत हागे ती व्हडल्या बंगल्यांनी रावपी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवपी आनी तूं ताका ह्या आमच्या कोमटे सारक्या घरांत हाड म्हणटा पूण आनी कांयच ना एकाच उतरान ते गोंयांत रावंक सोदिना आनी म्हाकाय बिलकूल खोशी ना ताका थंयसर एकसुरे सोडून तुजेशी हांगासर रावंक देखून माय हांव आयजूच परत लंडनाक वचपाची तिकेट बूक करूंक मेळटा पूण बाबा तुजे वेडे एकसुरी हांव ह्या काळांत कशी रावतली बाबा हांव सदांच म्हज्या सपनांत चिंतताली तुजे सांगाताक म्हजे जाणटी पिरायेन रावतली म्हणून आनीक आतां म्हाका एकसुरो धरून तूं वचूंक सोदताय रे बाबा हागे ही म्हजी चिंता सोडटा एक कोंबी पासून आपल्या पिलाक ओढ जायसर घेऊन भोंवता आणि जशी व्हडली जाली म्हणटच ताका सोडून दिता तेच बरी भुरगीं ल्हान आसतना आवय बापायच्या सांगाताक रावतात आणि जशी व्हडली जाली म्हणटच तांच्या जिविताचो रस्तो तांणीच सोदचो पडटा सांगता ते मानून घेवंक हांव तयार आसा बाबा पूण हे जाणटे पिरायेन म्हाका आनी कोण पोसतलो रे बाबा त्या पासत तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना म्हयन्याच्या म्हयन्याक हांव तुका दुडू धाडटलो घरान बसून सुसेगाद जिवंक जाता तुज्या बाबा तूं लंडन गेला जाल्यार आनीक म्हाका हांगासर कितेंय जालें जाल्यार हांव मेली जाल्यार बूट कोण माती तरी घालूंक परत येतलो न्हय बाबा कितें फकत मूठ भर माती घालूंक हांव लंडनच्यान हांगासर येवं हांगा राव कुशी सर बाबा बाबा खंय वेता बाबा तुका माती जाय न्हय माती जाय न्हय तुका कितें करता हे तुका माती घे ही माती हांव तुजेर घालून तुका निमणो आदिवस करता कित्याक हांव तुजो कासा जाला म्हणटच परत आनी येवचो ना देखून एशेर कितें जालें आंटी आंटी तूं रडटा कितें जालें हांव जिवीत आसतना म्हजो पूत म्हजेर माती घालून परत लंडन एशेर तुजी बायचें कितें सांगता तें सांग आनी म्हाका बिलकूल खोशी ना हांगासर राव आनी कोण जाणा हांव परत लंडनांतल्यान हांगासर येता म्हटल्यार ती उरत मरत म्हणून अरे तुझ्या मायचेर जिवी आसतना तुजेर माती घालता तो तुका कशें कळ्ळें तूं येता म्हणल्यार तुजी माय सोंपतली म्हणून थोडी ती येता ती वता म्हणून सोड तूं हो संवसार सोडून वचत केवीन ह्यो तुज्यो फिलॉसॉफी आयकूंक म्हाका वेळ ना अरे कसो आसतलो तुका जन्म दितले तुजे मायक तूं विसरता फकत थोड्या दिसाच्या मोगाक लागून तूं तुजे मायचे गोश्ट विसरता जाल्यार तूं मनीस न्हय पूण तूं जसो एक फातर बाबा म्हाका लागून तुमी झगडा नाकात बाबा आंटी आंटी तूं वोगी राव एशेर एशेर चिरजोन सेका सुखल्या पोरी आयज एका झाडार आसले जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या झाडार आसा तसले
होय तुझे मायन हाच्या ताच्या थरान वचून तुका शिकवला आपले शातीतले दूध देऊन तुका वाडवयला अरे तुझे ते ओकलेक लागून आयज तुझे आवय तू विसरताय केविन माका तुझे कांयच आयकोंक नाका तू तुझे तोंड बंद कर अरे तू तिची सायड घेता तो एक काम कित्याक करिना तिका व्हरोन तुमगेर कित्याक दवरिना आयला म्हाका विचारू आंटी तू रडू नका आंटी ऐशर तुझे ओकलेक लागून तू चोडूय उडो नाका सणा साव उठता तो बरी सदांच बुडटा अरे बुट्टा तेन्ना पोवचे सोड गजाल तूच घेवन राव तिका वेता हांव आंटी रडू नका तुझे दूख हांव तू हरवलेले दूख भरूक मेवना नशिबान आसलेले कोणाकूच सुखना आंटी बाबा माझ्या पुता विडे माझे जिवीत कितें माझो एकटाच पूत म्हणून हांवें ताका मोगान वाडयलो पूण ह्या म्हाका कितें भाव जाले बायो आंटियो अंकल बाबयो बायो आंटियो अंकल कोंतान यो 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 अरे तुम्हा पितात कोण आपयत रे यो 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 कोण पिताले तू तेंप जाल मरे तुका हांव सोदतालो तूं खूंय आसलो ना हांव आसून हांव बोमूय आसलो मुंबय आसलो मुंबय कितें करूंक गेल्लो हांव बोमूय तो अमिताभ बच्चन बरी आसलो मरे तो अमिताभ बच्चन करोडपती दाखयना हय थिंगा आसलो हांव तूं थिंगा आसलो हय अमिताभ बच्चन हांव सदां करोडपती चोयत मरे तूं एकूय पास ना हांव आसलो मरे थिंगा तेच ना रे काय अरे हांव थिंगा आसलो मरे थिंगा खूंय आसलो एकूय पाटूक तूं म्हाका दिसती पडना ना रे हांव कित्याक दिसती पडना हांव मरे तेगे किचन आसतालो रांदपाक रांदपाक सांग मरे हय म्हाका कितें जालें सोडलें कामू ना 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 सोड ना आं? अमिताभ बच्चन मातीत म्हणपा लागलो आपण बोंबय करोडपती दाखयता हय तूं गोंय वच आनी गोंय दाखय म्हणपा लागलो गोंय दाखय म्हणून. तेका लागून मरे हांव गोंय करोडपती दाखयता मुगे ऑफिस ना ऑफिस ना मुगेले Yes, sorry. रस्त्या कोण मेळो न्हू हय. हांव थिंगा स्टार्ट कोता आजे कोण मेळो न्हू हय. हांव थिंगा स्टार्ट कोता हाली मुगेले दोन क्वेश्चन हय. दोन क्वेश्चन आन्सर केलो न्हू हय. 1 करोड आसता मरे तुगेले 1 करोड 1 करोड हय हाली दोन क्वेश्चन मुगेले दोन क्वेश्चन दोन क्वेश्चन आन्सर केलो न्हू आन्सर केल्या 1 1 करोड हय ही म्हाका चान्स आहा जाल्यार चोय रे कोणाकू म्हाका अरे हांव त्या आनाळ्या शिकप नालोल्या भोड्या तुका ये म्हळ्यार बी कोणा मरे हा बसल्या उठो कोणा आनी मुगे करोडपती भितर स्वता अरे बोर बोर शिकप आलो मनीस करोडपती फेल जावन गेले अरे तूं शिकप नालो मनीस मुगे करोडपती भितर स्वता हांव शिकप ना हांव सदां करोडपती शिकून हांव बरो शाण जाला हय बरो शाण जाला बरें तूं मुगे तुमकां करोडपती आसा बरें पळय हाली मुगेले दोन क्वेश्चन हय. दोन क्वेश्चन आन्सर केलो न्हू हय. 1 करोड 1 करोड जालें मरे हय जालें ओके हय पयलो 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 क्वेश्चन पयलो हय हय भितर घेता आसतना सुकेले हय. आनी भायर काडा आसतना हॉलेले गुरुस मरे सारकोची नाक जाला क्वेश्चन घाता कित नाच जालोले भितर घाता चुके भायर काडा आसतो ओले अरे ए म्हाका बुरस म्हणाका हा? तुमगे चितो बुरशे ते तुगे चितो बुरशे ते हितू बुरशी पण कांयच ना कांयच ना कांयच ना म्हाका तूं सांगू कितें कितें सांगूचे तू सांग अरे मरे. भितर घाता आसतो सुकेले आनी हय. भायर काडा आसतो ओलेले हय जायना सांगो जायना ना जायना अरे चिमकोम मरे गमू हा चिमकोम तोरे तोंडाक घाता आसतो तें सुके आसता हय. मागीर ते चाबोन 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 मागीर भायर काडा आसतो मागीर तेका लूत लागून ओले जायना सारकें मागीर? दुसरो घाल दुसरो घाल हा दुसरो हय एक तू फेल जाला म्हूण हय. तू खूब सोणाका ओके हो एक निमाण उलतो तो तू सांगिलो न्हू हय. तेरो पासून तुका दिता एक तेरा पासून दिता दिता हांव सांगत हांव शुवर सांगत जालें मरे हय जालें रेडी रेडी आतां सांग म्हाका गांधीजी कितको मेलो इजी मरे मागीर सांग मरे गांधीजी कितको मेलो इजी मरे सारकें चोय गांधीजी मरे हय चलो अनुभवतालो हय आख्खे भोरजे तो राखण कोतालो हय अकस्मात चड चडोता पांयां काट लागलो तिकार चडान मेलो ती आतोरा लिहाय मेंज बारामा मेंज तुई भायर काडटा तू माल किरा सारक ना काट लागून तो मेला हा जायना मरे सांगो जायना मरे जाण रे हांव जाण रे मागीर जाण जाल्यार सांग मरे गांधीजी कितको मेलो गांधीजी हय चड धांपून मेलो कित रे गांधीजी चड धांपून मेलो गांधीजी तोड दापून ओय. मेलो गांधीजी तोड दापून ओय. अरे सारखे सारखे आज सारकें जिखलो जिखलो गांधीजी तोड दापून मेलो ओय आवय जिखलो फुकेट माराय हजमी माराय ए, जिखला मारे, मारे. एक रोटी हा एक रोटी ओय तू जिकिलो ओय रे दी रे मुगे एक रोटी रे जिकिलो अरे जिखील मुगे रे एक रोटी रे ओय तू जिकिला
तू दिता ना किती रे किती आता पळयता तू जिंकलो तू म्हणजे एक रोटी काय म्हणतो का वय ओ ते माडाची आग कोण माडाची आग कावड मरे कावड्या इंग्लिश किती मोडाय क्रो वच ज्ञान चोरला कितें मोचे गर्लफ्रेंड आनी दुसऱ्याच्या सांगाता तशें जाल्यार हांव आतांच थंयसर वचून पळयता फ्रेझर हांव तुज्या सांगाताक इतली खुशाल आसा तितली हांव ऐश्वर्याच्या सांगाताक पासून आसा खरेंच शायना हांवूय तुज्या सांगाता खूब म्हाका भिरांत दिसता तो तुजो मोगी येशेर येवन आमकां दोगांयकूय स्वतायक म्हणून त्या पासून तूं भियेनाकाय हांव ताचो फोटकिरो मोग करतालें आनी तूं जाणा बॉसाक सांगून पासून हांवें ताका सर्विसेचो काडला तशें जाल्यार आतां आमकां दोगांयकूय कोणेच दोशी करून जावची ना आतां हांव तुजो आनी तूं मोजें शायना हें हांव पळयता तें कितें हांव तुजो मोगी आसतना तूं दुसऱ्याच्या गोपान होय हांव तुजो मोग करिना पूण हांव मोग करता तो ताचो कितें हे मिस्टर तुवें आतां आयकलें न्हय शायना हें तूं कितें उलयता आगो तुज्या मोगा पासत हांव म्हजे मांयची जिवीत आसतना माती घालून आयला कितें माय जिवीत आसतना तिचेर माती घालून आयलें तो उलयता ताचेरच गमता तो जावन आसा असलो मनीस जो गाडयांचो दोंगर करून आपलेच घर नासून उडयता पळय तसलो शायना शायना हांवें हें सगळें फकत केलां तुज्या मोगा पासत पूण म्हाका तुजो मोग ना प्लीज म्हज्या मोगाक विश्वासघात करिनाका विश्वासाची खबर करता तूं आयज तुवें तुज्या मायक विश्वासघात केला कोण जाणा फाल्यां होच काक तूं म्हाका कळीत म्हणून आयज तूं तुजें चलोवंक दिलेलें मायक वळखना जाल्यार फाल्यां खास जातूच तूं तुज्या मायक कसो वळखतलो देखून येशर तुजो रस्तो तुका आनी म्हजो रस्तो म्हाका शायना हें तूं कितें उलयता हें कितें उलयता तें जावन आसा सोत आनी कितलेंच न्हय तुका बॉसान सर्विसेचो पासून काडला सर्विसेचो पूण शायना पूण आनी कांयच ना शायना शायना प्लीज तशें करिनाका शायना म्हाका सोडून वचो नाका प्लीज हांव तुजे पांयां पडटा शायना प्लीज म्हाका सोडून वच येशर अशीच तुजी माय तुज्या पांयां पडलेली आसतली पूण तोरी आसतना तिचे चुरचुरे करिनासतना तूं तिका सोडून आयलें देखून आयज हांव तुका सोडून येता चल थंयसर आमी या प्लीज म्हाका सोडून वचो नाका म्हाका सोडून वचो नाका अशीच कितलो पूण तेप तूं अशी चितीत रावतली कितें जालां ताचेर विस्कोर घाल बाबा म्हज्या पुता विणे म्हजो संवसार कितें बाबा म्हज्या पुताक हांवें कितले कश्ट आनी त्रास काडून वाडयलो शिकयलो आनी आतां म्हाका वताचो फोड मेळलो पळय आयडी सोजमोत हांव तुजें दूख पूण तुजो पूत तुजेर माती घालून गेलो न्हय तो येवपाची गत आसता आनी तुजो पूत गेला जायत म्हजे लायक घडटा ते परी हांव तूं सांबाळ करतलो आंटी तुका केन्नाच तुका हांव सायडचो ना बाबा म्हाका तुजेर विश्वास आसा बाबा पूण कितें करूं अशें पुताची चिंतना म्हाका स्वता येतात पूण आंटी तुजो पूत गेलो तो येवचो ना बाब आंटी माय कोण बाबा माय बाबा तू परत आयलो बाबा ओय तू माय. आयलो म्हज्या पुता वो तुजो पूत घातकी पूत आयला माय म्हाका गुन्या बगून देव हांव चुकलो माय हांव चुकलो देव तुका मोगसू रे म्हज्या पुता देव तुका मोगसू कॅविन म्हज्या इश्टा म्हाका गुन्या बगोस हांव चुकलो म्हाका गुन्या बगोस शर गोंयच्या थोड्यान गुन्या बॉक्सकडे मागतात म्हजे लागीं आनी जनम दितले आवयचेर जिवी आसतना माती घालून तूं गेल्लो आनी परत येवन तूं म्हजे लागीं बॉक्सकडे मागताय कॅविन सांगपाचें म्हटल्यार म्हज्या गर्लफ्रेंडान म्हाका विश्वासघात केलो हांवें म्हज्या गर्लफ्रेंडाचेर विश्वास दवरलो पूण ताणें म्हज्या विश्वासाक घात केलो हो तशें तर तुजे गर्लफ्रेंडान सोडला म्हणून तूं परत तुज्या मायचे पांय आयला ना तर येवचो नासलो तूं शर हांवें तुजे बोक्षिलो न्हय तुका हांवूय बोक्षिता तूंच चुकोवंक ना पूण तुजे भाशेन आयच्या तरणाटे तशेंच करतात एक पावटी भायल्या देशांत गेलो म्हणटोच
आपले जणू तुतेले माय ते विसरतात आपले पायचे कोष्ट आणि त्याग ते विसरतात चिथिनात ते आपले मायन हांगा तुय भोवन काम करून आपलो शिकयलो आपल्याक वाडयलो म्हणून देखून पाय केन्नाच तू विश्वासघात करिना काय सदांच तू मायचे शिराव कित्याक आपलो पूत व्हडलो जातूच आपल्याक सावळी जातलो रूख म्हणून ती सजमोतात देखून तांची चिंता केन्ना स्वप्नात जावंक दिना काय सारखे तुझे माय माया परत असली चूक केन्नाच करचो ना म्हाका गुन्या बुगोस माय खरेंच जाणटे पिरायेर आपली भुरगीं आपल्या गोपान केन्ना पावतली हो एक आवय बापायचो हांव जावन आसा देखून हांव आतांच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता हांवें केला तशें तुमी करी नाकात तुमचे माय तुमचो मोग दियात आनी जरी तो तुमची माय आजिलांत आसा जाल्यार तिका घरा हाडात तिचो मोगान परामोस करात तिचो मोग दियात आनी पुरे करात आवयचे आवडे